किरण कांदोळकरची बाल कविता कांदोळकर ही निवडून येतली ही आमकां डेफिनेट खबर आहा. आणि आम्ही काम करतले आमचे डिसिजन आसतले फक्त तेका निवडून हाडपाची कशी हाडपाची ते आमचे कार्यकर्त्यांचेर आहा. आयज थोडेशे लोक येयले कित्याक सगळ्यांक हांगा दावो पावतो ना म्हणून आमी आयज जमल्या हांव पासून येयला किरण भाई सारखे खबर आहा. आणि आम्ही गोवा फॉरेन एंट्री मारल्या सगळे फुडले विचार करून फाल्यां तर कॅपेबल सीएम आहा तो विजय सर देसाईच जातलो. लोकांनी आमकां केन्नाच सोडूंक ना. जर बीजेपीन आमकां भायर उडयले किरण कांदोळकराक जाल्यार थिवे वाठारांतल्या लोकांनी आमकां केन्ना साथ सोडलो ना. हे काळीच म्हज्या भोवन लेपे खातीर एक दुखाचो नळ कसो जालो. दुसरें म्हणजे हांव तुमचे साक्षेन सगळ्यांचे गोवा बोर्ड पक्षान हांवें प्रवेश केला. आयज पयलें म्हणजे हांव क्लॅरिफाय करता की आमकां कितें म्हणटात राजकारण करता म्हणटा आमी दोन टिकेटी गोवूय हेचेर अडणे बसता तशीच बायलूय हांगसर बसयता घरचें राजकारण करता म्हणटा. आमी घरचें राजकारण करिना. क्लॅरिफाय करता तुमकां पयलें म्हणजे 2007 जेन्ना किरण कांदोळकर अपक्ष म्हणून बसलेलो तेन्ना तेणें 1350 मतां काडलेलीं. तेज्या मागीर हांव बसले 2010 इंडिपेंडंट जेडपी इलेक्शनाक तेन्ना म्हाका 4500 सुमार अशी मतां पडलेलीं. तेज्या मागीर 2012 किरण कांदोळकर बीजेपीचे तिकेटीर निवडून येयल्लो. तेज्या मागीर जिखून येतकीर मागीर 2017 तेंचो पराभूत जालो ह्या कारणान की आमचे कार्यकर्ते थोडेशे खंय तरी फाटी पडले. आणि हे सगळे हांव कार्यकर्त्यांचेरूय घालिना. हे बीजेपी वाल्यांनी आमकां उडयल्यात म्हणून हो सीट आमकां पडलो. म्हणजे आयज किरण कांदोळकर ओपडचो नासलो. भटान गेल्यार रोमांस नाजाल्यार पुनाव. बीजेपी वाले कितेंय करूंक शकता. एअरपोर्टार गर्दी घालूंक शकता. साखळे सीएमाच्या बंगल्या भायर 5000 लोक जमोवंक शकता. तांकां कोविड लागना, तांकां एसओपी लागना, तांकां बाकीच्या लोकांकूय कोविड जायत म्हणून मातूय भंय दिसना. पूण म्हाका दिसता हांव भियेता कोणाक ह्या बीजेपीच्या सरकाराक न्हू. हांव भियेता म्हाज्या लोकांक त्रास जायत म्हणून. म्हाका हुस्को आहा म्हाज्या लोकांचो. तेका लागून आमी हो मोठ्या प्रमाणात ना करता एक थोडेशे लिमिटेड लोकांक आपोवन हो पक्ष प्रवेशाचो कार्यक्रम दवरलेलो आहा. म्हाका दिसता ज्या कार्यकर्त्यांक आयज हांगासर आपोवंक ना ते आमकां सोजमोन घेतले. कारण पॅन्डेमीक आसलेल्या कारणान आमी थोडीशी काळजी बाळगूंक जाय. ना की साखळे जशें म्हणटा सीएमाची बायल सांगता जमलेले 1,500 लोक थंयसर आनी ते खंयचे हाडलेले फॅक्टरींतले सोडून हाडलेले. फॅक्टरीवाल्यांक सांगले तुम्ही इंडस्ट्री बंद करात आनी लोकांक धाडात. कित्याक काँग्रेसचे 100 कार्यकर्ते गेल्ले. काँग्रेसचे 100 कार्यकर्ते कित्याक गेले कसली तरी एक तेका सद्बुद्धी येवची म्हणून सीएमाच्या दारार गेल्ले. आनी ते 100 कार्यकर्ते वचपाकूय कारण आसले. तेंचे कडेन सुरेश आसतले पूण ते लिमिटेशनान गेल्ले कित्याक पॅन्डेमीक चालू आहा. पूण बीजेपीन सगळ्यो साखळेच्यो फॅक्टरी सोडपाक लायल्यो. फॅक्टरी सोडपाक म्हणजे कळ्ळें तुका वयर बिनानी आनी सगळ्यो त्यो प्लॅन मार्क बी आहा न्हू तांकां धमकी दिली अशेंच धरून चल की सोडात आनी हांगासर धाडात विरोध करपाक. ते भुरगे सांगता आमकां कांय खबरूच ना म्हणटा सीएम के बंगले पे जाना है. ह्यो गजाली घडलेले आहा. मतदारसंघाचे भायले लोक सांगता ना तो बसता तेजे बायलेक बसयता अशें कितें आहा. हेच्या पयलीं धवळीकर भाव बसले आमी केन्ना विचारला. हेच्या पयलीं प्रताप सिंग राणेन तेजो चेडो बसला आमी केन्ना विचारला. बाबूश आनी बाबूशाची बायल बसले आमी विचारला. फाल्यां सीएम आपले बायलेक बसयतलो मया आमी विचारता. आमकां पडलेले ना. ती लोकांचो अधिकार न्हू. ती लोकांची इच्छा. आनी कोणाय प्रत्येक वोटराक जे भशेन मत मारपाचो अधिकार जो संविधानान दिल्लो आहा त्या मनशाक प्रत्येक मनशाक जाय जाल्यार इलेक्शनान बसपाचो संविधानान अधिकार दिल्लो आहा. ताजे बरोबर नवे जॉईन जावपी मेन जे लिडर आहा सगळ्यांची नांवां घेवंक वचना. सगळे मातशे पिशेले मनीस आनी तुमी सगळे आमचे गोवा फॉरवर्डाचे एक एक्सटेंडेड फॅमिली कशें हांव आनी पळयना.
बाय कविता कानोळकराचे एकले बरे बरे मागपी जे सपोर्टर आणि एक कविता बरयली. आमी थंय घरान भितर आसतना म्हाका एक कॉफी दिली. कॉफी दितना ती म्हणून लागले तूं मातशी कविता आपली वाच. आतां हांव म्हणलो कवी बी न्ही, तुमी हांगा कवी बी व्हडले पळयले आसतले, हांव तसलो कवी न्ही. हांव एक सर्वसामान्य कोंकणी उलोवपी. म्हणजे घरान आमचे कोंकणीवाद्यांचे घर आमचे भयणी बी कविता करपी. म्हाका तसलें कांयच गूण ना. ताजे बाय दिप्तीन बरयल्ली कविता हांव वाचतां. कविता उदरगतीची कोणूय बरोवची, ताणी दिल्ली उतरां पाळची, उदरगत करून दाखोवची. रातयाक मारली उडी, दिल्ली आश्वासनां उदरगतीची, पावली घरां बॅगां पयशांची. कितली पदरात केली हांणी तिगी मतदारसंघाची, काय उदरगत जाली फक्त निळकंठाची. हे म्हाका दिसता उत्तर तुमी दिवचें पडटलें. आनी उत्तर सगळ्यांक खबर आहा की मतदारसंघाची उदरगती खातीर रातची उडी मारतात. मतदारसंघाची उदरगत करतले जाल्यार सकाळी वतात, अर्रात वतात, लिपून रातचे वचनात. एक्स मंत्री आशिल्लो मनीस एक सादी चेअरमॅनशीप घेवन वचना. केन्ना आयकला तुमी की एक एक्स मंत्री दुसऱ्या पक्षान वता आनी तो एक सादी चेअरमॅनशीप घेवन सातिस्वेत उरता? जावंक शकता काय बॅगां मेळना? बॅगां शिवाय हाजेर उत्तर ना.